बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. बापा, आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणणी तुका. हे सगळे जेजू तुज्या पुता वरवीं आमकां घडोवन लागलेलें आसा. जेजू, तुज्या एकवटान आमकां सगळें तूं करूंक शिकयताय तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत. तर आमी अदीक आनी अदीक जितली आमी तुका शरणां येता, तुका आमचें जिवीत समर्पून जियेता, तुज्या एकवटान आमी रावता, तुका आमी आजीर जावन आमचें जिवीत तुका जाय पळय तशें चलूंक तुका सहकार कोत्ता, तितली आमी शांतीन बोत्ता आनी आनंदांत आमचें जिवीत तुजें सवें रावन जियेता आनी तो अणभव आमी घेता. तर आतां आमी आमचें जिवीत पोत्तून खोलायेन तुज्या एकवटान सारूंक हो वेळ घेता. म्हजे भयणीनो आनी भावांनो, कोंत घेवन प्रत्येक मणी जावन आसा एक सुस्कार घेतना पांयाची बोटां साथी चोत्तान तकले मेरेन सगल्या सांद्यांनी कुडीच्या मनाच्या आनी आत्म्याच्या आमी भरोन येता. आनी जेजून आमी भरोन आयलीं की जेजूच्या नांवान सगळे आमी भायर काडया, कित्याक तो आमचें सगळें जिवीत नितळ निर्मळ कोत्ता. हो मोग देवाचो आमी अणभवया. तो आमकां सारको आपल्या सारकी करून काडटा. देवाची भुरगीं न्हय आमी, तो देवा सारकी जावंक फकत जेजू जावन आसा आमची वाट. तर आतां ह्या वेळार ताच्या एकवटान आमी रावया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन आयल्या. जेजू 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 जेजू. दुसरो सुस्कार घेवया. जेजू जेजू. हे परी आमी जेजूच्या एकवटान रावया. सगळे आमचे भितर आहा तितलें जेजूच्या ताब्यांत करया. बावार्थान, बोरवाशान आनी प्रिती मोगान आमी बरोवन येवया. जो बावतिस्ताचो मनोभव रोखडोच आमी पत्करया. सुस्कार भायर सरतना हांव उणो जायत वचोंक जाय, तो वाडत वचोंक जाय. हांव उणो जायत वचोंक जाय, तो वाडत वचोंक जाय. प्रत्येक सुस्कारांत हिंच्या चिंतनांक वस्तूंक कोणाकूच चिटकोन रावचें न्ही. सगळ्या सवें आमी स्वतंत्रताय दवरया. आमी जेजूकूच एकवटून रावया, कित्याक जेजू सवें सगळें आसा. ताचें सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. तर हे परी आमी सगळें पळोवया ताचें सवें आसा तें. आनी आपलेपणांत न्हय, पूण देवपणांत जेजूच्या सवें सगळें आमी नियाळया, पळोवया आनी अणभवया. आतां आमी सायबीण मायेचो मनोभव बोध करया. आमी जेजू सवें आसा न्हय, तर आमी कशे भाशेन जियेता. चाकरांक कशी सांदे ताचे कुडीचे जे ताका शरणां येतात. जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे तूं म्हाका घडोवन हाडीत राव आनी हांव तुका सहकार करीत रावतां. आनी आतां जेजूच्या भितरल्यान हांव जियेतां. प्रत्येक सुस्कार सोडटना हांव म्हाका मरतां आनी जेजू सवें पुनर्जीवन जावन
ताचें जिवीत हांव जियेतां. भितरल्यान हांव ताचे सांगाता म्हजें जिवीत आतां हांव सादतां. जेजू बापायच्या एकवटान आसलो तर आमी ताच्या बापायच्या एकवटान आमचें जिवीत आतां सारया. आब्बा म्हणून भितर सुस्कार घेवया, बापा म्हणून सुस्कार भायर सोडया. जेजूच्या बापायच्या एकवटान आतां आमी वेळ सारया. जेजू बापाक एकवटान आसलो पूण पयत्र आत्मो ताका प्रेरणा दितालो. जी भावना मागणी काळजांतल्यान पवित्र आत्मो ताचे सवे बापाक उबारतालो. ते भाशेन आमी त्याच नात्यान जेजूच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या बापाक आर्गां दिवया. आनी शेकी जेजूच्या नांवांत आतां आमी जियेता. जेजूच्या जिवितान आमी आसा ताच्या नांवांत आमचें जिवीत सारया. जे म्हणून सुस्कार भितर घेवया, जू म्हणून सुस्कार भायर सोडून जेजूच्या एकवटान आमी आमचें जिवीत सारया. तो आमचे सवे रिगून रावता, आमी ताचे सवे रिगून रावता. ताच्या नांवांतल्यानूच आमचें जिवीत आमी जियेता. जेजू सवे आमी आसा. हांव एक किरकोळ पूण खेरीत सांदो जेजूचे कुडींतलो ताका एकवटान रावता जाल्यार म्हाका लागून सगळे कुडीक ताचे हो फायदोय मेळटा. एक सांदो तर हे भाशेन जियेलो बाकीच्या सांद्यांक ही घोटाय मेळटा. ह्या मनोभवांत हे खात्रीन आतां आमी जेजूच्यान मागणें आमचे सवे म्हणटा आसतना आख्खी ताची कुडींत तें मागणें म्हणलें जाता आनी सगळीं त्या मागण्यांत भाग घेतात. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्याक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू आमी जियेता. जेजू आमी आमच्या सव्यान जियेता. आतां ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारया. ताच्या जिवितान अदीक खोलायन बूड मारून ताचें जिवीत आमचें सगळें
जिवनी ताका उगडापें जावनी आनी तो जाणो कशे भाशेन म्हजी पावलां ताचे सगळें हांवें घेवंक जाय पळय ती आयच्या दिसाक. तर ह्या बोरवाशान आतां आमी ताच्या जिविताचेर तेरसांतल्यान पवित्र पुस्तकाच्या आदारान नियाळ करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सोतमानतान देवाक, सोरपोदिदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदिदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून येतलो. सोतमान थाम पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बावाड बोरवासो प्रितीमोग हे 3 गूण आमचे सगळे उदीक खोलायेन आमी जेजूच्या सांगाता सारच्याक सायबीण माय कोडें भाग्योन फ्रांसीस शावेर, भाग्योन तिनास, भाग्योन जुजे वाज आनी सगळ्या संत भक्तां कडेन मागया. जशे भाशेन तांणी आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारलें तेच भाशेन आमी सारच्याक. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां सैस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठायें जावं, श्रमदत सुदैवन सुदैच पूत जेजू. मागीन मारी देवाची माई, आमोप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडेर. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठायें जावं, मदत सुदैन सुदैच पूत जेजू. मागीन मारी देवाची माई, आमोप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडेर. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठायें जावं, मदत सुदैन सुदैच पूत जेजू. मागीन मारी देवाची माई, आमोप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडेर. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नमान तुका देवाचे चोडू पुरबायचे, सर्वेस पोत तुजे सवे आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सैस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नमान निवार. मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठायें जावं, श्रमदत सुदैन सुदैच पूत जेजू. मागीन मारी देवाची माई, आमोप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडेर. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतली उजांतली, वोट स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकरून चोडगूज आसलेल्या. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारी एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकोना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणेन म्हणलें, वस्तुऱ्यां मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सैस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठायें जावं, श्रमदत सुदैन सुदैच पूत जेजू. मागीन मारी देवाची माई, आमोप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडेर. महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वोट स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चोडगूज आसलेल्या. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नगरांत दुर्बलपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगडे पुताक जल्म दिलो आनी ताका खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाटल्यान गुटलावन खावणींत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायसायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुगसितांव तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Roman Maria Kurban Balale Service Porch Ties Australia Sudan Sudan Support Jesu. मागीन मारी देवाची माई आमोपियां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडेर Moima आमेन. Bapa Khani Puta Khani Putrotmyang. आदी आतां आनी सदां काल O आमेन. Mojo Mogachi Jesu Bugosam Kamchi Patka Nivaram Kampanat Jantli उच्यांतली Worsogas सगळ्यात्म्या बुकुरून Bukurun सोडगरस. Surgas Solyang. Chouto Santosacho Mister Jesu Dev Mandirant भेटयतात. Luke 2:22 मोइजेसाची सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पोंग बाळका जेजूक जेरुसलेमाक वेलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या आजचें नांव पवित्र जावं. राज आमकां यो तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायसायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुगसितांव तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां Noman निवार. Maria Kurban Balale Service Porch Ties Australia Sudan Sudan Support Jesu. मागीन मारी देवाची माई आमोपियां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडेर Moima आमेन. Bapa Khani Puta Khani Putrotmyang. आदी आतां आनी सदां काल आमेन. O Mojo Mogachi Jesu Bugosam Kamchi आमची Patka पातकां Nivaram निवारण Kam कोणाचे Konatli उच्यांतली Ujantli Worsogas सगळ्यात्म्या बुकुरून सोडगरस. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्या मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. राज आमकां यो तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायसायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुगसितांव तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman Maria Kurban Balale Service Porch Ties Australia Sudan Sudan Support Jesu. मागीन मारी देवाची माई आमोपियां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडेर आमेन. Moima Bapa Khani Puta Khani Putrotmyang. आदी आतां आनी सदां काल आमेन. O Mojo Mogachi Jesu Bugosam Kamchi Patka निवारण Nivaram Kam Konatli Ujantli Worsogas Suglatmyang Bukurun Surgas Solyang. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. मात्यो 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत ताचेर आजा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. राज आमकां यो तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायसायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुगसितांव तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman Maria Kurban Balale Service Porch Ties Australia Sudan Sudan Support Jesu. मागीन मारी देवाची माई आमोपियां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडेर आमेन. Moima Bapa Khani Puta Khani Putrotmyang. आदी आतां आनी सदां काल आमेन. O Mojo Mogachi Jesu Bugosam Kamchi Patka Nivaram Kam Konatli Ujantli Worsogas Suglatmyang Bukurun Surgas Solyang. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्रांत जेजूची परगोटणी. जुआंव 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें अस्तु रे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां. म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदांचे शुद्धीर करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. राज आमकां यो तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायसायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुगसितांव तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman Maria Kurban Balale Service Porch Ties Australia Sudan Sudan Support Jesu. मागीन मारी देवाची माई आमोपियां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडेर आमेन. Moima Bapa Khani Puta Khani Putrotmyang. आदी आतां आनी सदां काल O आमेन. Mojo Mogachi Jesu Bugosam Kamchi Patka Nivaram Kam Konatli Ujantli Worsogas Suglatmyang Bukurun Surgas Solyang. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:14-15
जुआमांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशीच आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नमान निवार. मध्ये कृपेन बरले सर्विस पोचे ठाय सावस्रे मध्ये सुदन सुदोच पूज जेजू. वैगन मारी देवाची माई आमोपियां खाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वडेर महिमा आमेन. बाप्पा खानी पुता खानी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणातल्या उजांतली, वो सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक, बुकरून चडकून जासोल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशीच आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नमान निवार. मध्ये कृपेन बरले सर्विस पोचे ठाय सावस्रे मध्ये सुदन सुदोच पूज जेजू. वैगन मारी देवाची माई आमोपियां खाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वडेर आमेन. महिमा बाप्पा खानी पुता खानी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणाच्या उजांतली, और सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक, बुकरून चडकून जासोल्यांक. 5 वो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी ल्यूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुजी आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार, हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशीच आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मध्ये कृपेन बरले सर्विस पोचे ठाय सावस्रे मध्ये सुदन सुदोच पूज जेजू. वैगन मारी देवाची माई आमोपियां खाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वडेर महिमा आमेन. बाप्पा खानी पुता खानी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल ओ आमेन. म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणातल्या उजांतली, और सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक, बुकरून चडकून जासोल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4-40-5. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गोळटले रोगताचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तूच शिश्यास अशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशीच आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नमान निवार. मध्ये कृपेन बरले सर्विस पोचे ठाय सावस्रे मध्ये सुदैवन सुदैवचो पूज जेजू. वैगन मारी देवाची माई आमोपियां खाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वडेर आमेन. महिमा बाप्पा खानी पुता खानी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल ओ आमेन. म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणाच्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक, बुकरून चडकून जासोल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्करी करतात. जो हांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नमान निवार. मध्ये कृपेन बरले सर्विस पोचे ठाय सावस्रे मध्ये सुदन सुदोच पूज जेजू. वैगन मारी देवाची माई आमोपियां खाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वडेर महिमा आमेन. बाप्पा खानी पुता खानी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल ओ आमेन. म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणातल्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक, बुकरून चडकून जासोल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर
जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात मातयो 27:28 ते 29. तेन्ना राजपाल्याचे सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पळतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार केंडूंक दिमी मोडून ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुगसितांव तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रा मदत सुदोन सुदोच पूज जेजू. मागीन मारी देवाची माई अमापियां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या महिमा वड्यार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां काल ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातले उजांतली बोर सुर्गा सगळे आत्म्यांक गो करून चड करून जासोल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. ल्यूक जुवांव 19:17. आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याच्या मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुगसितांव तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रा मदत सुदोन सुदोच पूज जेजू. मागीन मारी देवाची माई अमापियां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वड्यार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां काल ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातले उजांतली बोर सुर्गा सगळे आत्म्यांक गो करून चड करून जासोल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुगसितांव तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रा मदत सुदोन सुदोच पूज जेजू. बायगीन मारी देवाची माई अमापियां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वड्यार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां काल ओ आमेन. म्हजे मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उजांतली वो स्वर्गा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड करून जासोल्यांक. 5 अर्काचे मिस्तेर. पयलो अर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवोवन जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात. खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुगसितांव तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां नमान निवार. मरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रा मदत सुदोन सुदोच पूज जेजू. मागीन मारी देवाची माई अमापियां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वड्यार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां काल ओ आमेन. म्हजे मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उजांतली बोर सुर्गा सगळ्या आत्म्यांक गो करून चड करून जासोल्यांक. दुसरो अर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुगसितांव तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रा मदत सुदोन सुदोच पूज जेजू. मागीन मारी देवाची माई अमापियां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वड्यार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां काल ओ आमेन. म्हजे मोगाचे जेजू बुकोस बुकोस आमकां आमची आमची पातकां
निवार आमकां कोणाच्या उच्यांतली वर स्वर्गा सगळ्या बुकरून स्वर्ग रसल्यान. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेसून बसायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ते आसले ते आख्खें घर भरलें. आमचे बापा सुर्गींच्या नांव पवित्र जावं. चिराज आमकां येवं कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुगशितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बोलली सर्वेस पोचे ठाय साव श्रमदत सुदयन सुदयचो पूज जेजू. मायगेन मारी देवाची माई आमोपियां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उच्यांतली वर स्वर्गा सगळ्या आत्म्या बुकरून स्वर्ग रसलेला. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18. म्हजे दुये संवसारांतले सगळे अस्तुऱ्यां भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा सुर्गींच्या नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुगशितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बरयली सर्वेस्परचे ठाय साव श्रमदत सुदयन सुदयचो पूज जेजू. मायगेन मारी देवाची माई आमोपियां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मोहिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उच्यांतली वर स्वर्गा सगळ्या आत्म्याक बुकरून स्वर्ग रसल्यान. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंखवार मारयेक देव स्वर्ग आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खोणां दिसती पडली. सूर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल तिच्या पांयां तोळ आसलो चोंदरीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. चिराज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुगशितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बरयली सर्वेस्परचे ठाय साव श्रमदत सुदयन सुदयचो पूज जेजू. मायगेन मारी देवाची माई आमोपियां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मोहिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उच्यांतली वर स्वर्गा सगळ्या आत्म्याक बुकरून स्वर्ग रसल्यान. नमान राणी काकोटीची माई तूंच की आमचे जिवीत अमृत आनी बरवसो. आमी पोटीची हवेची बालकां तुका उलो मारतां. या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदन करून माय तुका प्रार्थांव. आमचे दोयाळ शरांतली तुजी काकुची नदर घाल. तू खणवाळे आनी मोगाळ दुलोबाक वार मारी. या पोरदेसा उपरांत सोपूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माई आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्या मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरण आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवन ती आंकवार मोरेचे बो पवित्र रुजारचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत नाटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोवचें कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुरणीचे ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटली सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेत ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पड येता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळख्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणींनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल मोहिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. पामाये यो माये
घे आमकां तुज्याच गोपान पामाये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान. भयणीनो आनी भावनो, आतां आमी सारकी जेजून सारकी भरोन आयिल्लीं आसा. आमी ताचें सगळें बुडून ताच्या एकवटान ताका चिटकोन आमचें जिवीत आतां जियेता. तर आमी तोच जावन आसा. जेन्ना आमी पळयता तेन्ना तो आमच्या दोळ्यांनी पळयता. आमी उलयता तेन्ना तो आमचें सगळें उलयता. आमी वावुरतना, काम करतना, चलतना तो आमचें सगळें करता. ह्या संबंदान खोलायेच्या आमचें जिवीत सदांच सारच्याक आतां ही सुरवात करया. जेजूचेर आमी नदर थिरावया पवित्र सक्रामेंतान. तो आमकां पळयता, पूण आमचें सगळें तो ताकाच पळयता. हे भाशेन ताच्या आसण्यांत आतां आमी भाग घेता. आनी जें आमचे भितर आजून पातकाचें कितें तरी उरलां, पाळां, ती तो उमटून आमकां तातूंतली स्वतंत्र करतलो आनी आमी ताका सहकार करया. आमकां कितेंय दाखयलें की ना, रोखडेंच तें ताच्या ताब्यांत करया. आनी तो आमकां आमची मनां उजवाडावन ती कशे भाशेन काडूंक जाय, काडली आनी आतां आमी ताचें सगळें कशें जिवीत जिवंक जाय तें सगळें आमकां स्पश्टपणे तो दाखयतलो. ही फुरसत आमकां मेळच्याक मोगाची आतां आमी वेळ पवित्र भोजनेंत सारया. Yeya namaskar kora, Yeyat namaskar kora, Yeyat namaskar kora, Somyam. Yeyat namaskar kora, Yeyat namaskar korat, Yeyat namaskar korat, Somyam. Yeyat namaskar korat, Yeyat namaskar korat, Yeyat namaskar korat, Somyam. सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या जिवाच्या बळान, सगळ्या म्हज्या शक्तीन आनी सगळ्या म्हज्या मनान मोगाळा जेजू, तुका हांव बसतां, तुका हांव शरणां येतां, तुका हांव म्हजें सगळेंच जिवीत समर्पितां. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय
तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन जेजू तुजेर म्हजी तकली तुज्या पांयाचेर धरून तुजी ऊब म्हज्या काळजान शिरोनी आनी तुज्या सांगाता हांव जियेतां तें जिवीत तुजें उदीक आनी उदीक उजवाडाक येवन सगळें तुजेच सोबें करूंक म्हाका मदत कर आनी आमकां सगल्यांक क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर क्रिस्ताचें रोगता म्हाका दादोस कर नाणूय म्हाका उदकान कोणवाळाच्या पवित्र कोश्टाणू म्हाका घोट करात तूं बरव्या जेजू चिंतान म्हाका आयक तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय तुजे सुरशिलो कडसरूंक म्हाका कितेंच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फोरवाय सातां भोगतां सांगाती सदां काल तुका वखाणच्याक
Cristaच्या आज्ञान म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी मोजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोर मोलाच्या. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोर मोलाच्या. पवित्र कोश्तानो म्हाका गोड कोरात. तूं बरव्या जेजू जितान म्हाकाय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कधीच दिवनाका. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कधीच दिवनाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोजियो तूं म्हाका फॉर्माय. भक्तां सांगाती तुका वाखाणच्या. तुजे सोजियो तूं म्हाका फॉर्माय. भक्तां सांगाती तुका वाखाणच्या. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. ताची कुशी पाळटात तीं, सगल्या काळजान ताका सोदतात तीं खरेंच सुकेस. सगल्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसां. तुज्या आज्ञा वेलो म्हाका कोडसुरून दिवं नाका. तुजे निवाडे ओळखून घेवंक म्हजो आत्मो ओंत्रेकतांनी लासता. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुज्याच निवाड्यांक आशेता म्हजें काळीज. हांव पळय तुज्या आज्ञा भायर कांयच आशेना. तुज्या प्रमाणीकपणाक म्हाका जिवीत दी. तुज्या आज्ञाक आशोवन
कोरशेता मोचें होड्डें तोंड जाता उकटें. आमचो तांदूळ गोटो विकपाक आमास केन्ना सोरतली आनीक आमचे गोंव विकरेक घालपाक सोनवार केन्ना सोंपतलो. माप उणें करून आनीक मोड चोडूंक फोटकिरी तागडी घेवन आमचे दुडू करूंक आनी दुबड्यांक विकती घेवन जातोले आनी वाणाची जोडी दिवंक गोरिबांक विकती घेवंक जातोले. अशें म्हणून जी कोण दुडबोळ्यांक पांयां ताडा माडोयतात आनी गांवच्या गोरिबांक नाच करूंक सोदतात तांणी आयकुचें. सर्वेस्परान जाकोबाच्या अभिमानान असो सोपूत घेतलो. तुमची सगलीं कर्तुबां हांव केन्नाच विसरचो ना. त्या दिसा सर्वेस्पर देव उलयता. सुर्या दोनपाराच्या वेळार पडसो करतलो. दिसा उजवाडाक सगली प्रितूम काळुकान भरतली. तुमच्या परबांचे सुवातेर हांव तुमकां दूख दितलो आनी सगलीं तुमची गितां विलापांनी जातलीं. हांव तुमकां अशें करतलो की तुमी तुमच्या पेंकटाक साक बांदून आनी तुमच्यो तकल्यो सारक्योच तासूंक पावतल्यो. एकल्याच पुताचें दूख करतात तसल्या दुखाचो एक दीस जायसर करतलो. शेवटाक पर्यंत तो एक कडसोने बोल्लोल्या दीस जातलो. पळयात कसले दीस पावतात, उलयता तो सर्वेस्पर. असले दीस की देसाचेर हांव एक दुकोळ आनी सुकी दाड धाडटलो. जेवणाचो दुकोळ वो उदकाक ना जावंक सुकी दाड पडटा ती न्हय, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकोपाची दुकोळ आनीक दाड. लोकून एका दोरयातान दुसऱ्या दोरया पर्यंत उत्तरेक तान उदेंतीक पर्यंत ती फिरतली. सर्वेस्पराचें उतर सोदूंक भोंवतेली पूण तें तांकां मेळचें ना. आनी थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताच्या फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार दोन वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिश्यां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिश्यांक म्हणलें, दोन वसूलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबावा वीण सुगण्यांक न्हय पूण ओगुण्यांक
आपूंक हांव आयलां. Kosztowtoliano तुमी, बार वायतोल्यानो तुमी, म्हजी सगळी, हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. जेजू बापायचे येवजणे प्रमाणे सगळें घडटा. तूं ताका एकवटून रावन ताचो कार्य
आतां पर्यंत फुडें वताय. कसल्याय स्वभावाचे आमी जावं भितरल्यान आमच्या मदीं तुजो उपकार आसा, कित्याक आमी तुजें सगळें घडोवन आयल्या. आनी बावतिस्मा वरी आमकां तुवें दोबरादायेन आपणायल्याय. भितरल्यान आनी भायल्यान आमी सगळींच तुजीं. आनी ही कृपा तुवें आमकां दिल्याय. 2 वसुलदार मातयेवा भाशेन सगळें सोडून तुज्या फाटल्यान येवच्यान. हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावना जेसू. प्रत्येक सुस्कारांत तूं आमचें सगळें येताय आनी तूं आमकां ही कृपा दिताय. सगळीं आमची चिंतना भावना चाल ही पयली सगळीं तुज्या ताब्यांत करून. तुवें आमकां म्हणलां खुशी मनान गरीब ती सुभागी सुर्गीचें राज तांचें. वय हांगसर मनांत आमी तर स्वतंत्र आसत जाल्यार सगळ्या वस्तूंनी आमी स्वतंत्र आसतल्या हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावचें ना, पूण सदांच तुका आर्गां दीत आमी जियेतल्या. हे परी सगळे भाव भयणांक आमी तांचे पासून मागया. जेसू आटना सगळ्या आमच्या भाव भयणांक तुजे सरशी तुज्या आशिर्वादाक तांकां तुज्या बेस्तान दवर, तांचें जिवीत सुफळ कर आनी तांकां यशस्वी कर. पूण ही दुयेंत आसात ती आमची भुरगीं, तरणाटीं, वाडलेलीं, जाणटेलीं हांकांय आमी तुज्या ताब्यांत करता. थोडीं जाणां आतांच सीक जाल्लीं आसा, रोखडी ती बरी जावंक शकतात. पूण बाकीचीं वर्सांचीं वर्सां तीं ह्या दुयेंसांनी काडटात आनी तीं बरीं जायनात. अदीकान अदीक तीं वायट जायत वतात. तर जेसू तूंच तांच्या जिवितान आसाय, तूंच तांचो आलासुरो जाव आनी तूंच तांकां बरेंपण फावो कर. पेकोवणी तांकां दी आनी तुज्या गोपान तांकां वेंगेन तुजें दवर. आनी ह्या रानी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा, तितल्यांच्योय विनंती आमी तुजे सरशीं दवरता. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर, भाग्यवन जुसेवाज, भुग्यांत नास लोयला, सगळ्या संतांच्या भक्तांच्या मागण्यांतल्यान तांकां तें सगळें बरेंपण फावो कर. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. Jesu, Mogala Jesu, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuja Kalza Sarge. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuja Kalza Sarge. संस्काराकितल्या व्हडक्या साश्टांगी नोमान कोता, सोडून दिवन आदल्यो रिती
Sevado Novodota Sojmacie Wiszoyamcie Gospod nad Gutamuka Tirvano Amso Bavan Soj morte Wiszoydina Priticha Babakamcha Zoitivon Budaktacha Murgotun Karzantona Vonduya Vakanuya Upsolyatache modlo Mogacha Povitatmya Sanskar ko khalte pona Mandivya sachna sachna Amen. Tuen tanka surgin so uno diloy Soglia suada sounoto. Magoya Deva eka ocha pacha संस्कारान तुझे आमकां तुझ्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुझ्या मासा रक्ताच्या पवित्र कुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं तामोडासणा तुझे सडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक